श्रीमती रोमादिना जोना de Souza e Fernandes. My sincere thanks to my family, and in the same breath I would like to thank the families of my 20 members, because it is not just one family working towards a goal, it is 20 families working towards a goal. My sincere thanks to all the families. Toshes, finally Mojedin was so clear, Loka, whoever I have met along this journey, who has helped me in small little ways. ती म्हणजे कणा नावाची बहुतेक जणांनी वाचले असतले. तातूंत एक विद्यार्थी जो आसा ताचे घर मोडिल्ले आसता आनी तो शिक्षका कडेन वता. त्या वेळाचेर शिक्षकाक सांगता तो अशें जालें आनी निमाणे कडेन तो सांगता ती उतरां म्हत्वाची आसात भितर की मास्तर तूं आपल्या फाटीचेर हात दवरून फक्त फुडें चल म्हण. युवा सृजन पुरस्काराचे वितरण तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन आज जालां आणि गोयच्या कलेच्या क्षेत्रातले जे सगळे सितारे जगमगपी आज तुमच्या मुखार दिसतात तांचोय बीन भोवमान जाला. आपल्या मनोगतांतूनय तांणी सांगलां हे पुरस्कार मेळ्ळ्यात ते थांबपा जाय म्हणून मेळूना, अजून फुडें चलपा जाय म्हणून मेळ्ळ्यात. सोनियाच्या वता थंय नांव कित्या खातीर आसा? सोनियाक पयलीं लॉर्नाक म्हणटाले गोंयची नायटिंगेल म्हणून. आज तें टायटल हे सोनियान घेतिल्लें आसा. सोनिया थंय वता थंय तरणाटे जावं संगीताचे रसीक हे ताचे गाणे आयकुपाक वतात. आमचो बाब सेल्वी, कॉमेडियन सेल्वी म्हणलो पेपरार की ताचें नांव वाचून लोक वता तियात्र पळोवपाक. इतले आपले ताणें पोजिशन हें निर्माण केलें. आनी तियात्रांनी पळयलें तुवें मोस्टली चडशी म्हणजे एक तेप असो आशिल्लो की कॉमेडी तियात्राची सामकी दर्जाहीन आसताली. कितें तरी चड बजरड कॉमेडी करताले. पण एक कांय स्टँडर्ड कॉमेडी करपी लोक आज दनपार म्हाका कांय फॅमिली मेळ्ळ्यो. खंय गेल्ली? तियात्राक गेली. कोणाल्या? प्रिन्स जागोपाल तियात्र आसलो. ती नॉर्मली केन्ना तियात्र पळोवपाक वचना. हांवें जागोपाल तियात्राक कित्याक? तेगे कॉमेडी बरी स्टँडर्ड आसता. तियात्राची कॉमेडी स्टँडर्ड आसता ही पदवी कोणा कडल्यान तरी घेवप हें खूब कठीण काम. पण जशें तें प्रिन्स जेकबान केलां तशेंच आमचे बाब सेल्वीन केल्लें. मनोहर भिंगी आता खरं म्हणजे ताका उलोवपाक लावपाचो तो आमच्या सगळ्यांच्या आवाजान काडून दवरता. नंतर कोणेच भाशण केलें ना तरी विष्णूचें भाशण आपुणूच म्हणटा आनी दयानंद भाईचें आपुणूच म्हणटा म्हणटाले. पण ह्या नकलेच्या प्रांतान एक आपले स्वताचें अशें स्थान हें ताणें केलें. तो खरो म्हणजे बरो नाट्य कलाकार आनी तुमकां खबर नासत तेजेय परस तो एक अत्यंत बरो असो घुमट वादक. फोंडेकार खूब आहा लायनीन. जवळ 7-8 फोंडेकार आहा. फोंडेच्या GVMS हायर सेकंडरीन ते शिकयता. पण जे ताणें सांगलें की आपणें स्वताक मातये कडेन जोडून घेवपा जाय हो ताचो जो विचार आसा की मातये कडेन जो कलाकार जोडून घेना तो कलाकार मळबाक हात केन्नाच तिगोवपाक शकना. इश्टानो फाटल्यान जे आमचे सगळे बसल्यात तांकां पळयत जाल्यार निलेश महाले हो एक रंगभुमी वयलो आजचो खूब प्रॉमिसिंग असो दिग्दर्शक, उत्कृष्ट असो नेपथ्यकार, खूब बरो असो चित्रकार आणि खंयच्याय नाटकाक एक वेगळी ट्रीटमेंट दिवपाची तेजे कडेन पद्दत आसा. आमचे रोमा आनी आल्बर्ट हे आज एक म्हणजे पीटर, रोशन, अनिल, फातिमा अश्यो जोडी आसात. तशें रोमा आनी आल्बर्ट ही जोडी सबंद तियात्राच्या मळार आज एस्टॅब्लिश जाल्या. एक अत्यंत बरें अशें तरणाट्या पिळगेंतलें एक्टर. राजा बद्दल तुमकां कितें सांगू? राजय हो फक्त कवी आणि नाटककार न्हय तर भिंगी भशेन तो एक बरो मिमिक्री आर्टिस्ट, विनोदवीर, कॉमेडी कोंकणीतलो पयलो कॉमेडी किंग म्हणून जर कोणाचें नांव जालां आसत जाल्यार तें राजयचें जालां. पण तेच बरोबर जी भाशा आमची जी भाशा आसा त्या भाशेची जी कांय खाशेलेपण आसा ती सोदपाक राजाचें निरीक्षण हें खूब मार्मीक. तो बारीक अभ्यास करता. एखादी म्हण खंयच्यान येयली आसतली, ती कशी रूढ जाली आसतली, एखादो वाक्प्रचार तो कित्याक तसो लोक म्हणटा आसतले, ह्या सगळ्यांचेर तेजें बारीक अशें संशोधन हें चालू आसता. आमचो सुशांत केडेकार
तो कला अकादमीतलोच म्हजो सहकारी म्हणून हांवें वदळ भाईक म्हणलें की तूं दी तुज्या हातान दी म्हणून अध्यक्षानूच उपाध्यक्षाक दिलें असो तसो अर्थ जातलो. पण ताणें जें आपलें नांव केलें एका टोटली वेगळ्या क्षेत्रांत गेलें. वेवसायान तो इंजिनियर, पण गोंयचे चित्ररथ हे फक्त कांय लोकांनीच करप एक समज आशिल्लो. त्या वेळार राजा फुडें सरलो आनी कसलोच अनुभव गाठीक नासतना ताणें चित्ररथाक हात घालो 26 जानेवारीच्या आनी त्या वर्सा गोंया खातीर प्रायज हाडून दाखयलें. आतां मेरेन 4 वेळ ताणें गोंयच्या खातीर बक्षीस हाडून दाखयल्यात. आमचो सिद्धनाथ बुयांव हो एक असोच गोंयच्या तरणाट्या पिळगेचो आयकॉन. सध्या तो मुंबय आसता, पण सिद्धनाथान जो आपलो वारसो घेतला तो गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांचे कडच्यान घेतला. जे बुयांवाच्या तोंडांतल्यान खंयचेंय गीत जरी पडलें म्हणजे अशे लोक पयलीं म्हणटा आमकां सांगताले बुयांव मरे तो केन्ना प्रोज उलयतना म्हणून, तो सगळे गाण्यातल्यानूच उलयता. हांव बाबा नो नांव म्हणजे साजरो पलतडी नांव वता तो गायत गायत उलयतलो म्हणून. हो इतलो व्हडलो वारसो आनी तेन्ना गोंय राखपा खातीर उल्हास बुयांव बाबान जें काम केलां अत्यंत त्या कामाची एक व्हडली परंपरा ह्या मालवजाचेर सिद्धनाथ बुयांव उबो रावला. पण ताणें फक्त आपल्या बापायची कॉपी केन्ना केली ना, तर आपले स्वताचें संगीत निर्माण करपा कडेन एक ताणें भर दिलो. आनी सिद्धनाथी संगीत हें ताणें निर्माण केलें खास आज. हो एक ताजो गौरव. आमचो मूर्तीचें योगदान समाजा कडेन कितें हेचें म्हाका दिसता योग्य पद्दतीन निवेदन विष्णून केलें. तुका आनी तेजे चड उलोवपाचें म्हाका दिसता व्हडलें हें कांय ना. जाल्यार परत कितें आहा तेच परत उलोवप जाता. लोकूय मेळून वाजयता. खूब वेळ जालो म्हणटा कितें आहा तेच भाशणां तो येयलो तेच करता, परत येयलो ती भाशणां आयकपाची ना आनी तशें करपाची ना. हांव तेंचे सगळ्यांचे 2012-2013 अशें 2 वर्सां 1 वर्स फाटीं उरलेले दोगांयचे एकीकडे हाडून जे केल्ले आजचे पुरस्कार हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तशेंच तुमी मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावन हो सोहळो सगळो पळयल्यात, कलाकारांचे हे पळयल्यात आनी एक युवा सृजन. आज हांव ते लिस्ट वाचतालो, लिस्टान गोंय म्हटल्या नंतर कलाकाराची भूमी आमी म्हणटा, कलाकाराची भूमी म्हणटाना गोंयान इतकेच पुरस्कार हे जायना. तेंच्या फुडल्या आयुश्यान तांकां शुभेच्छा दिता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. भोवमानेस्त कला संस्कृती मंत्री दयानंद बाब मांद्रेकर.